नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. भुयपाल 70 अल्पवयीन चल्याचें अपहरण करपाचो फसलो यत्न. भुरग्याच्या हुशारकायेक लागून टळ्ळो अनर्थ. हळडोण्या पोशिल्ल्या सुण्याचेर अनवळख्यान एअर गन वापरून केलो फारपेट. सुण्याक जाली गंभीर दुखापत. सुण्याच्या दनयान केल्या रितसर कागाळ. तांबडी कुर्टी सरकारी शाळे शेजारा रावपी एक बायल विद्यार्थी शिक्षकां सयत पालकांक दिता त्रास. बायलेचेर कारवाय केली ना जाल्यार वर्गाचेर बहिष्कार घालून भुरग्या सयत देंवतल्या रस्त्यार लोकांची शिटकावणी. केरी आनी मोले चेकपोस्टाचेर सुमार 1200 किलो गोमांस केले जप्त. केरी गोमांस प्रकरणात एकल्याक अटक जाल्यार 2 जाण फरार. फास्ट फूड स्टॉलाचेर व्हरपाचे हायस दाखोवन 7 वर्सां सानुल्याचेर केलो लैंगीक अत्याचार. ह्या प्रकरणात 47 वर्सां पिरायेच्या नराधमाक दिवचल पुलिशेन केली अटक. आनी पुणे उद्देगीक वसणुकेंतल्या कॅडिला कंपनीच्या कामगारांचें आंदोलन. प्रलंबीत मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार 26 ऑक्टोबराक गुजरातच्या मुखेल कार्यालयात व्हरतले मोर्चा. कामगारांनी दिल्या शिटकावणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. 70 भुयपाल वाठारांत एका 12 वर्सां पिरायेच्या अल्पवयीन भुरग्याचें अपहरण करपाची घडणूक घडली. भुरग्याच्या हुशारकायेक लागून अपहरणाचो यत्न फसलो. ह्या घडणुके उपरांत पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां. पळयात पुराय बातमी. दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. 70 भुयपाल वाठारांत रातीचो फायदो घेवन एका अनवळख्या मनशान एका 12 वर्सां पिरायेच्या चल्याचें अपहरण करपाचो यत्न केलो. पूण त्या भुरग्यान दाखयल्ल्या हुशारकायेक लागून अपहरणाचो डाव फसलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो भुरगो आपल्या घरा लागसर रावपी आपल्या फामिलीच्या एका मनशाक घरांत सोडून रातच्या 9 वरांचेर आपल्या घरा परतून येतालो. इतल्यान ताच्या सामकां धवी रंगाची ओमनी कार येवन उबी रावली. ह्या ओमनी गाडयेन आशिल्ल्या एका मनशान ताका गाडये भितर ओडपाचो यत्न केलो. पूण त्या भुरग्यान आपली हुशारी दाखोवन त्या मनशाच्या हातीक घास मारलो आनी मोठ्यान बोवाळ करपाक लागलो. ताचो बोवाळ आयकून लागसरचे लोक धांवून आयले. लोकांक पळोवन अपहरण करपी घडणूक थळावयल्यान फुज्ज्यो काडल्यो. साक्षीदारांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या गाडयेंत 2 जाण आशिल्ले. उपरांत वाळपय पुलीस स्टेशनांत तांच्या विरोधात कागाळ नोंद केली. भुरग्याच्या हातीक अपहरण करप्यांच्यो नाक्षो लागिल्ल्यान ताची वैजकी तपासणी जातली. ह्या घडणुके लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. तो गेल्लो आपल्या हातेच्या चेडेक पावोन तो ताका पावोन येतालो म्हटल्यार थंय एक वयताना गाडी नासली ती. येताना खंय ती दुकाना फुडल्यान ओमनी उबी आसली. तो त्या दुकाना कडेन पावलो तेन्ना ताका धरलो हातीक दिसता. तेणी ताका चावलो तेन्ना तेणी तेज्या हातीक चावलो. नेटान चावलो तेन्ना तेजो हात सोडलो तेणी. तेन्ना तो परत आपले हेंगेर गेलो, आतेगेर गेलो धांवात. तसोच तो जर फुडल्यान धांवन येता जाल्यार ती गाडी फुडें वयता न्हू. तो ताका परत धरता आसले. तो फाटल्यान गेलो रिटर्न. मागीर म्हाका घरा कडल्यान हांव चेड्यान म्हाका धाकटें सांगलें अशें अशें जालां. भाव गेला आपलो सकयल ताका पावोंक तो येवंक ना म्हणून हांव पळोवपाक वयतालो म्हटल्यार भयणीन दिसता म्हाज्या व्हडल्या भावाक फोन केलो अशें अशें जालां म्हणून. तो ताका पळोवंक धांवत गेलो. हांव म्हणटा विचारता ताका कितें जालें तो सांगना जालो. मागीर हांव वचून पळयता जाल्यार अशें अशें जालां म्हणपाक म्हटल्यार म्हाका काय एक्झॅक्ट खबर नासली. हांव घरान आसलो. ती आतां गाडी ओमनी व्हायट कलर तेजे फाटले 2च नंबर दिसताले. 08 नंबर आसले. म्हटल्यार आतां कोणाची गाडी कशी सगळे नंबर जर मेळ्ळे जाल्यार सगळें कळटा आसलें न्ही सारकें. गाडयेन कितले जाण आसले? 2 जाण आसले. तो गाडी चलोवपी आसलो तो मातसो टकलो आसलो आनी चश्मा लायलेले. तेणी केन्ना पळोवन आसले ताका? ना तशें तो आतां शॉप म्हणटा पळय त्या शॉपाचे CCTV कॅमेरे बीन तशें ना कांय ना ना. ना तसलें कांय ना. आनी तुमचे ते भयणीचें घर आहा म्हणटा पळय तुज्या ते लागींच आसा? लागीं म्हटल्यार म्हाज्या घरा कडल्यान एक 800 मिटर सुमार आहा ते. डेली तो येता वयता? हय डेली येता वयता तसलें कांय ना. तो येता तो आमगेर येता तो हो तेंगेर वयता तशें कांय ना. खेळपाक बीन वांगडाच आसता. शाळेन बीन वांगडाच आसता न्हू ते. सध्या आतां तुमी कंप्लेंट दिला पुलीस स्टेशनाचेर? कंप्लेंट रजिस्टर करता.
कित्याक आयज म्हाज्या भुरग्यां वांगडा जाल्यार फाल्यां आनी कोणाच्या भुरग्यां वांगडा जातलें न्हू तें कळोंक जाय न्हू लोकांक. आयज भुईपाल सत्तरी हांगासर एका 12 वर्साच्या भुरग्याक मायनर भुरग्याक किडनॅप जावपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी हातूंत भुरग्यान हुशारगिरी दाखोवन आपली जी किडनॅप जाता ही तेणी सोडयल्ली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की भुईपाल सत्तरी एका 12 वर्साचो भुरगो आपल्या एका आतेच्या भुरग्या बरोबर चेड्या बरोबर खेळटालो आनी तो तेका पावून जेन्ना घरा येतालो तेन्ना भुईपाल चेक पोस्टा कडेन तेंचें घर आसा आनी जेन्ना घरा कडेन येतालो तेन्ना वाटेकच एक ओमनी मदीं रावली आनी तेतूर कोण तरी तेणी एका एकट्यान ओडपाचो प्रयत्न केलो आनी जेन्ना भुरग्याक कळ्ळें की आपल्याक कोण तरी ओडटा तेन्ना तेणी त्या दादल्याच्या हातीक चावलो आनी तेन्नाच त्या दादल्यान आपूण आपल्याक वाचोवपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या चेड्याक सुद्दां तेणी चावपाचो प्रयत्न केलो. ह्या हितून बोवाळ जालो आनी तो जो ओमनीवालो आसलो ह्यो तेणी पळ काडलेली आसा. ह्या वेळार जो मायनर भुरगो आसा हेज्या आवय बापायन वाळपय पुलिसान कागाळ दिल्ली आसा. त्या अनुसार फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. हळदोण्या वाठारांत एका पोशिल्ल्या सुण्याचेर अनवळख्यान एअरगन वापरून फारपेट केल्याचो प्रकार उक्ताडार आयल्या. ह्या फारपेटात सुण्याच्या तोंडाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान पशुवैजकी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लो. थंय ताची शस्त्रक्रिया केली. ह्या प्रकरणा विशीं सुण्याच्या धनयान रितसर कागाळ नोंद केल्या. पुलिशेचो तपास सुरू आसा. सकाळी जेन्ना हांव उठलो न्हू आनी म्हाज्या रुमानसून भायर सरलो पळय तेन्ना आमच्या हॉलान सगळे रगात स्प्रेड जाल्ले आनी सुणो आमचो वांकडो तिकडो भोंवंक लागलो आनी तें तोंड फूल आख्खें रगतान हें जाल्लें रगत सामकें ब्लिडींग जातालें म्हणजे हेवी ब्लिडींग जातालें. सो हांवें मागीर कितें केलें इमिजिएटली म्हाज्या भावाक कॉल केलो. सो तो कामार आसलो तो कामारसून येयलो एक 10-15 मिनटांनी आनी जेन्ना आमी तेका तोंड तेजें आमी पायप मारलें आनी तोंड धुलें उदकान पळय तेन्ना तोंडान त्या हांगासर नाकाच्या वयर तेका बुरोक जाल्लो आमकां. सो गुणो मारलो जाल्यार घावो जाता पूण तेका बुरोक जाल्लो. सो भावाक डावट पडलो की कोणी तेणी एअर गन फायर केला म्हणून. आमचे कडेन 4 व्हिलर नासली सो आमी आमचो जो नेबर आहा आमची तांकां ती सुणी तेंगेर वयता बीन जेवपाक बीन वाडटा तांकां ती. सो तेंचे कडेन जेन्ना आमी तांकां कॉन्टेक्ट करून आपयलो न्हू तेंच्यांनी पळयलो आनी इमिजिएटली आमी कितें केलें तेंचे 4 व्हिलरीन घातलो तेका आनी एक खोडजें एक हें आहा फावंडेशन आहा एंजल्स फॉर एनिमल कितें तरी म्हणून तितून तांकां येलो तेन्ना तेंच्यांनी जेन्ना चॅक केलें पळय तेन्ना तांकां कळ्ळें की तेजेर फायर केला म्हणून आनी डीपली इतलें फायर जाल्लें की तेजे हांगा नाकाच्या वयर ते फायर केल्ले पळय भितून सगळे तेजे दांताचे कुडके जाल्ले आनी तेजे ब्रेन हॅमरेज जाले आसता ताका आनी भितून सगळें तेजें फुटलां आख्खें. सो सिरियस डॅमेज जाला ताका. जेन्ना तेजेर जालें पळय इन्सिडंट खंय जालो तांकां एक्झॅक्ट खबर ना इन अरावंड लोकेलिटीन जालो आसतलो. सो तो भियेलो आनी घरान भितून सरलो दार आमच्या फाटलें ओपन आसलें. सो तो भितून सरलो आनी जेन्ना हांव रुमानसून भायर सरलो तेन्ना हांवें रगत पळयलें पळय तेन्ना मातसो हांव आबूत कहो जालो आनी तेन्ना हांवें जो सुणो धांवतालो हेवटेन तेवटेन ताका पळयलो. सो इमिजिएटली भावाक सांगलें सामकें. इतलें तेणी ती जे ताका आमी खंयच्या हॉस्पिटलान व्हेल्लो पळय तेंच्यांनी एक मेल दिल्ली आनी तेंच्यांनी फोटो शेअर कर सांगलेलो. आमी फोटोज बीन शेअर केले. ऑलमोस्ट म्हाका 30 इयर्स जालीं हांगा रावता. सो केन्ना अशें हांगासर केन्ना तशें केन्ना कोणी तो सुण्यांक गुणो मारला बीन म्हणून आयकल्या गजाल मारला बीन म्हणून पूण अशें गन फायर हें केला म्हणून केन्ना हें करूंक गन फायर बीन केन्ना जावंक ना. आनी जेन्ना ते आमकां पयलीं एक्चुअली खबर नासलें की कितें जालें तें जेन्ना हॉस्पिटलान व्हेलें तेंच्यांनी जेन्ना ताका चॅक केलें पळय एनेस्थेसिया मारून ताका बेहोश केलें आनी चॅक केलें तेन्ना भितूनसून कुडके गावले हेजे बुलेटीचे बारीक बुलेट कितले ती खबर ना ते कुडके गावले भितर. अच्छा. सो एक कुडको उरला अजून भितून ताका लागून तेंच्यांनी ताका एडमीट केला अजून ताका हें करूंक ना. तांबडीकुटी सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थी तशेंच शिक्षकांक शाळे शेजराची एक बायल त्रास दिता म्हणून पालक तशेंच थळावे सांगतात. शाळेच्या विकास कामाक ही बायल विरोध करता खंय. ह्या बायले आड फोंड्या पुलिशेंत कागाळ केल्ल्याचे पालक सांगतात. ह्या बायले आड कारवाय करची नाजाल्यार एक दीस वर्गाचेर बहिष्कार घालून भुरग्यां सयत रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. तांबडीकुटी वाठारांत आशिल्ले सरकारी मुळाव्या शाळेंत 27 भुरगीं शिक्षण घेतात. मात ह्या शाळेंत शिकपी विद्यार्थी शिक्षक तशेंच पालकांक शाळे शेजरा रावपी एक बायल त्रास दिता म्हूण पालक तशेंच थळाव्या लोकांचें म्हणणें. शाळेच्या विकास कामाक ही बायल विरोध करता अशें पालक सांगता. विद्यार्थ्यां खातीर गरजेची आशिल्ली टॉयलेट बांदपाक ह्या बायलेन विरोध केल्ल्यान टॉयलेट शाळेच्या वर्गात बांदल्या. शिक्षण खात्यान 630 चौखण मिटर जागा शाळे खातीर दिल्ली. मात ही बायल विद्यार्थी शिक्षक तशेंच पालकांक त्रास दिवन दर एका विकास कामाक विरोध करीत आसा अशें पालक सांगता. ह्या बायले आड फोंड्या पुलिशेंत कागाळ केल्यात देखून शाळेच्या भायर स्वखर्चान टॉयलेट बांदतले तशेंच एक दीस शाळा बंद दवरून रस्त्यार येतले आनी ह्या बायलेक गांवांतल्यान धांवडोवपा खातीर बेगीनूच निर्णय घेतले. तशेंच हे विशीं मुख्यमंत्री सावंत हांची भेट घेवन तांकां निवेदन सादर करतले अशी म्हायती पालकांनी दिली. सगळ्यांक खबर आसा की जी शाळा आसा ते शाळेचे जे आयज मेरेन जे कायदेशीर दृश्ट्या जे हें जावपाक जाय जाल्यार कुंपण घालपाक जाय जे कितें हे जे वेव्हार आसा ते आयज मेरेन जाल्ले ना.
तितून खूब अडचणी आसा कित्याक ताका कारणूय आसा. पूण आयज फाटल्या सरस्वती पुजन जावचे पयलीं शेनवार आनी आयतार असो हांगसर मोठो बोवाळ जालो आनी जी शेजारी बायल आसा ती शेजारी बायल हांगसर येवन कितलींशींच वर्सां हांगसर गाळी मारता कितें करता. पूण फाटल्या शेनवाराक हांगसर येवन तेणी मोठो बोवाळ केलो, गाळी मारल्यो बाईक. आयताराक सगळे पालक येयले, पालकांक गाळी मारल्यो आनी पालकाचेर तिणें हात उबारलो. पालकाक मारपाक गेली. एकसर तिची कंप्लेंट पुलिसेन हें सगळें जाल्लें आसा. पूण आयज आमी हो विशय सगळ्या गांवा मेरेन व्हेल्लो. आयज हे मोठ्या प्रमाणान सादारण म्हाका दिसता 200 ते 250 पालक आय गांवचे हांगसर जमले आनी मोठ्या प्रमाणान तेणी आमकां आयज सपोर्ट केलो. आनी एक ह्या मिटिंगेंतल्यान आयच्यान एक अशें हें केलें की जी टॉयलेट आयज शाळेन भितर जे बायलेक लागून ती बांदपाक मेळनाशिल्ली ती गरज आसा, चेडवां आसा, बाई आसा, तेंच्या खातीर ही टॉयलेट आमी शाळेन भितर क्लासरुमान बांदून घेतली, गरज आसा म्हणून. ही आयज खऱ्यांनीच ती क्लासरुमांतली भायर काडपाक जाय. त्या खातीर आमी फाटीं प्रयत्न केल्लो ती फाटल्यान भायर बांदपाची, पूण तो आमकां ते परत आडयले त्या बायलेन. त्या खातीर आयज ह्या मिटिंगेक आमी अशें सगळ्या लोकांनी ठराव घेतलेलो आसा की टॉयलेट जी आसा पळय ती त्या क्लासरुमांतल्यान भायर काडपाची आनी ती बेगींतल्यान बेगीन ती टॉयलेट भायर आमकां बांदून घेवपाची आसा. आनी तेच्या खातीर सगळ्या ज्या गांवच्या लोकांनी आसा, माझे विद्यार्थी आसतले, नागरीक आहा तेणी सपोर्ट केला. सर आमी सगळे कायदेशीर जे गजाली आसा ते करतलेच. हें जर जायना जाल्यार आमचो जो एक हें आसा डेमोक्रेटीक रायट आसा की आमी तें प्रदर्शन करपाक जाय, आमी हें करपाक शकता. जाल्यार आमी एक दीस अशें ठरयलां की एक दीस भुरग्यांक सगळ्यांक अशें रस्त्यार दवरतले आनी एक दीस अशें प्रोटेस्ट करतले की गव्हर्मेंट मेरेन जे हें आसा डिपार्टमेंट जी करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी कामां जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाचेर ते एक मेसेज वचपाक जाय. त्या खातीर एक दीस आमी हांगसर रस्त्यार भुरग्यांक दवरतले. बाई आसा तीन एडियान जे शेनवाराक जे घडलेले तिजेर तीन कंप्लेन केल्ली आसा. त्या कंप्लेनीचेर खंय तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान लक्ष घालून ते कंप्लेन जी आसा केल्ल्या ती रजिस्टर सारकी जावन तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय एज्युकेशन डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन लागीं मागता की तेणी ती स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय. की तेणी अक्षरशः हांगसर येवन झगडी करून हांगसर भुरगे येयलेले आहा, भुरग्याक जोर म्हणून येयलो आहा दुसरे त्या दिसा राती कडेन. आनी दुसरे जेन्ना मंडेक जेन्ना येवपाक जाय आयिल्ले स्कुलान त्या शाळेन येवपाक रडटाले, भिताले, कित्याक अशी झगडी जाता म्हणून. सो एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागता की जी बाईन जी कंप्लेन फायल केल्या एडियान तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवपाक जाय. ऑलरेडी गव्हर्मेंट एक्वायर केल्ली आसा आनी 650 स्क्वेअर मिटर जर एक्वायर केल्ली आसा जाल्यार सगळ्यात पयलीं तुमी ताजो एक्विजिशन प्लॅन आसा तो सगळ्या मुखार मांडात. आनी जर तर एक्विजिशन प्लॅन जरी आसा ते जागेचो जाल्यार ती जागा तुमी प्रायवेट सर्वेरा कडल्यान पयलीं आयडेंटिफाय करून घेयात की बाबा ही जागा 650 आसा तर खंय. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तुमकां कसले स्टेप्स घेवचे पयलो की सगळ्यात पयलीं EDA आसूं किंवा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आसूं तेंचे कडल्यान ही पयली जागेचे डॉक्युमेंट्स किंवा एक्झॅक्ट प्लॅन तरी तुमी काडून घेयात ताकी तुमकां कळपा बरें की बाबा ही एरिया 650 आसा काय तेच्यान चड आसा किंवा तेजो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट जाल्लो आसा काय जाल्लो ना तो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. केरी चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपाक हाडिल्ले 400 किल गोमांस जप्त केले. या प्रकरणात सोहिल मुबारक बेपारी या 27 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिसांनी अटक केलो आनी दोगांनी घडणूक थळा वयल्यान फुजो काडल्यो. जाल्यार कुळे पुलिसांनी मोल्या चेकपोस्टाचेर 800 किलो गोमांस जप्त केले. पळयात पुराय बातमी. केरी चेक पोस्टाचेर बेळगांवसान गोंयांत इनोवा कारींतल्यान हाडिल्ल्या बेकायदेरी 400 किलो गोमांस जप्त केले. ह्या प्रकरणात 27 वर्साच्या सोहिल मुबारक बेपारी ह्या तरणाट्याक अटक केलो आनी दोनूय वांगडी सध्या फरार आसा. बेळगांवसान गोंयांत बेकायदेशीर गोमांस तस्करी जातली अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान बजरंग दल आनी गोप्रेमीक मेळिल्ली. हे फाटभुंयेर केरी चेक पोस्टाचेर गाडयांची तपासणी करपाक सुरू केल्ली. उपरांत आयतारा फांतोडेर बेळगांवसान गोंयांत येवपी गाडयेन 400 किलो गोमांस पुलिसांनी जप्त केले. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आनी ही काल गाडी बेळगांवच्यान मडगांव वयताली 350 किलो बीफ इनलिगल बीफ घेवन वयताली ती हांगाच्यान. आनी काल आमच्या केरीच्या बजरंग दलाच्या भुरग्यांनी थंयसरी बिफाची गाडी आडायली आनी हीच गाडी आतां 2-3 दीस जाले आमकां सतत न्यूज पावताली येवपाची. आयज फायनली ही गाडी आडायली. आणि तुम्ही मागीर पुलिसांक कळयले? हय, पुलिसांक आमच्या केरीच्या भुरग्यांनी पुलिसांक कळयली ही गजाल. मागीर पुलिसांनी बीन हेल्प केली. गाडयेन कितले जाण आसलेले? गाडयेन ते 3 जाण आसले. एकटो मेळ्ळो आमकां, 2 जाण आसले ते धांवले हांगाच्यान. वाळपय आयज जी 4 केरी चेक पोस्टाचेर
इनोवा कार धरल्या जी कर्नाटका पासून आसा. 350 किलो गोमांस जप्त केला. आणि हे पहिल्या फावटी न्ही तर हेच्या पयलीं जवळ जवळ 5-6 फावटी फाटल्या 5-6 म्हयन्यान भरपूर गाड्यो धरल्या. आणि प्रत्येक फावट आमी येता, गाडी धरता, सीज करता, गाडयो सुटून वयता. पूण फुडें कितें तेजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा, नाल्यार ह्यो गजाली अश्यो चालूच उरता. आनी ह्यो आमी सगळ्यांनी मेळोन, हांव बजरंग दल आनी संघाच्या वतीन सरकारा कडेन मागता की कडक एक्शन, हे जे कितें चालू आसा तेजेर कडक एक्शन जावपाक जाय. राज्यांत बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक प्रकरण हे दिसान दीस वाडत आसा. येयल्ले दिसा आमकां खबर आसतली की मोठ्या प्रमाणान बेकायदेशीर गोमांस जप्त केल्ले वयता आनी हेतून कसल्याच प्रकारे कारवाई जायना. केरी चेक पोस्टाचेर अशी ही कारवाई जाल्लेली आसा आनी तेतून इनोवा कार ही ताब्यात घेतलेली आसा. हातून एकूण 400 किलोचे गोमांस हे जप्त केलेले आसा. आणि तेतून सोहेल मुबारक बेपारी ह्यो 27 वर्सांचो रावपी बेळगांव हेका वाळपय पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा. आनी तशेंच तेजेर बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक केल्या प्रकरणान तेजेर केस सुद्दां रजिस्टर केलेली आसा. ह्या वेळार मेळिल्ले म्हायतीनुसार बजरंग दल तशें गोप्रेमीक बेळगांवच्यान गोंयान येवपी एक वाहन येतले अशी ही म्हायती कळीत जाल्लेली. आनी तेज्या मागीर तेंच्यांनी लक्ष दिवन आसलेले आनी केरी चेक पोस्टाचेर शेनवारा सकाळी 4:30 सुमार ही जी वाहतूक करपी जी इनोवा आसा ही पोलिसांच्या साह्यान तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेली आसा. ही जी गाडी आसा ही बेळगांवच्यान मडगांव हांगासर वयताली आनी एकूण 400 किलोचे गोमांस आसा आनी त्याची जी किंमत आसा ही 80,000ची आसा. तशेंच हेतून 2 जाणां हे गाडयेच्यान तेंच्यांनी पळ काडलेली आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा सोहिल मुबारक मोहम्मद बेपारी ह्यो 27 वर्सांचो रावपी बेळगांव हेका पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आनी गुन्हा नोंद केलेलो आसा. ह्या वेळार गोप्रेमींनी मागणी केल्ली आसा की अशा बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक जाता हेचेर सरकारान योग्य ते पाऊल उचलून ठोस कारवाई करपाची गरज आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पुलीस करत आसा. मजगती कुळी पुलिसांनी मोल्या चेक पोस्टाचेर हुबळीसान मडगांव बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपाक हाडिल्ले 800 किलो गोमांस जप्त केले. जे जाग्यार पुलीस स्थानकाच्या हद्दीत मोले परिसर जावन तितून मोले गेटीचेर हांगा राती तेंच्यांनी 2 सुमार जवळ जवळ अर्नावर टू मडगांव जे बिफाची वाहतूक करताली गोमांस ते 800 किलो गोमांस तेंच्यांनी धरलेले आसा. जेन्ना सकाळी एनिमल हजबंड्रीचो जो डॉक्टर येयलो चौगुले अनिकेत चौगुले तेणी हांगा हाडून तेजो पंचनाम केल्लो आसा आनी तेजी मोजमाप केल्लें आसा. जवळ जवळ 800 किलो हे मांस आसलेले ते खाण्या अयोग्य आशिल्लें अशें डॉक्टरान सांगलेलें आसा. आयज तेजी हांगा विल्हेवाट लायिल्ली आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा तेकाय गाडी सकट धरलेले आसा. हे आतां जे बीफ करता, जे बिफाची वाहतूक करता ते आतां टेम्पोन बी करिना, बरी बरी अलिशान गाडयांनी ते बीफ वाहतूक करता. कारण चॅकपोस्टाचेर कोणी आडोवं जायना जी गाडयेन, पूण वासाक लागून ते सांपडटा अशेंय कळयलें आसा की आयज हेज्यान पयलीं धरलेली ती बरी अलिशान गाडी आसली, आतांय धरली ती झायलो गाडी आशिल्ली, भितर पॅक करून ते हांगा वाहतूक करता. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. एके 7 वर्सां पिरायेच्या सांत चली भुरग्याचेर गाडयेंत लैंगीक अत्याचार करपाचो संतापजनक प्रकार दिवचल तालुक्यांत घडला. ह्या प्रकरणात 47 वर्सां पिरायेच्या नराधमाक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. ह्या प्रकरणात पुलिशेन कार लेगीत जप्त केल्या. दिवचल म्हालात काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयली. फास्ट फूड स्टॉलाचेर व्हरपाचे हायज दाखोवन 7 वर्सां सानुल्याचेर लैंगीक अत्याचार केलो. ही घडणूक शेनवारा घडली. चलयेच्या आवयन पुलिशेक कागाळ केल्या उपरांत दिवचल पुलिशेन पाळी वेगळ्या वाठारांतल्या सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकाराक अटक केली आनी ताची कार लेगीत जप्त केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. एके 7 वर्सां पिरायेच्या बालिकेचेर कारी मदीं लैंगीक अत्याचार करपाची खवदळ घालपी घडणूक दिवचल पुलीस स्टेशनाच्या हद्दींत घडिल्ली आसा. हे विशीं पिडेस्त बालिकेच्या आवयन दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केलो आनी उपरांत बेगोबेग हालचाल करून वेळगे वाठारांत रावपी 47 वर्सां पिरायेच्या सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकर ह्या दुबावीत आरोपीक अटक केली. दुबावीत आरोपीन जे कारीत
पिडेस्त बालिकेचेर लैंगीक अत्याचार केल्यात ती कार लेगीत दिवचल पुलिशेन जप्त केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा फांतोडेर दिवचल पुलिशेच्या टिमीन ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. लैंगीक अत्याचाराचो हो किळसवाणो प्रकार शेनवारा राती 9:30 ते 11 वरां मेरेन घडिल्ल्याचो अदमास आसा. दुबावीत आरोपीन पिडेस्त बालिकेक आपले कारीत बसून एका फास्ट फुडाचेर व्हेली. थंयसरल्यान परत घरा येतना वाटेत कार थांबोवन दुबावीत आरोपीन पिडेस्त बालिकेचेर नाका ते लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत आरोपी सध्या पुलिशेच्या बंदखणीत आसा. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी BV आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुणे उद्देगीक वसणुकीतल्या कॅडिला कंपनीच्या कामगारांनी फोंड्या आंदोलन केलें. कंपनी थळाव्या लोकांच्या बदला भायल्या राज्यांतल्या कामगारांक नोकऱ्यो दिता. सध्या नोकरी करपी कामगारांचेर कंपनी अत्याचार करता. पगार वाड तशेंच हेर मागण्यो प्रलंबीत आसात. देखून कंपनीन ह्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार येता त्या 26 ऑक्टोबराक गुजराताक आशिल्ल्या मुखेल कार्यालयात मोर्चा व्हरतले म्हूण कामगारांनी शिटकावणी दिल्या. आयज आमची 2 वर्सां जाली आमचो COD पेंडींग आसा. मागीर दुसरे आमचे COD पेंडींग आहा 2 वर्सां, त्या खातीर आमी प्रोटेस्ट केल्ले. लास्ट टायम आमी आझाद मैदानाचेरूय केल्ले. सो आमचे खुबशे इश्यूज आसा कंपनीन. टोटल डिमांड कितले? टोटल डिमांड आमचे तशे खुबशे डिमांड आहा, पूण मेजर आमी डिमांड घेतलेले आसा ते 13 आसा. सो हॅरेसमेंट आहा युनियन प्रेसिडेंटाक, सो लास्ट 5 years. मागीर आमचो चार्टर ऑफ डिमांड पेंडींग लास्ट 2 years. मागीर आमचे कॅन्टीन बीन आसा पळय न्हू, सब स्टँडर्ड फूड, कळ्ळें न्हू. एम्प्लॉयजांक खूब आमचे एसिडिटी हेचे बीन प्रॉब्लम जाल्लो आसा, इंडायजेशन बीन. मागीर आमचो सडनली जो पळय लास्ट 25 years आमचो 25-30 years ब्रेकफास्ट बीन चालू आसलो, तो सडनली आमचो स्टॉप केला फोर्सफुली. सो तो आयज पर्यंत आमच्या भुरग्यांक मेळना. मागीर जी आमची मंथली मिटींग जाताली कॅन्टीन कमिटी, सो तिवूय स्टॉप केल्ली आसा. एज्युलेक्स प्लांटार आमचो ब्रेकफास्ट आसा, तेंचोय ब्रेकफास्ट आमचो स्टॉप केल्लो आसा. OSD म्हणून आमचो एक प्लांट आसा, OSD 2 म्हणून, थंयसर पंचिंग स्टेशन जे आमी सेटलमेंटान उलयल्ले, त्या सेटलमेंटा प्रमाणे सेटलमेंट जाल्या उपरांत जे आमी ठराव घेतलेलो तो आमचो बायपास करून ते थंयचेच पंचिंग मशीन बीन हालोवन थंयसर आमकां प्रॉब्लम क्रिएट केलो. सो लॉंग सर्वीस एवॉर्ड आमकां मेळटा, 5, 10, 15, 20 वर्साचो लॉंग सर्वीस एवॉर्ड. तो टायम टू टायम आमकां त्या टायमार आमकां मेळना, त्या टायमार एप्रिसिएशन ना. वर्स देड वर्स काडटा ते दिवपाक. सो मेडिकल फॅसिलिटी आमकां सारकी मेळना. नायट शिफ्ट हेचे बीन मेडिकल अटेंडंट बीन आसना. सायलंट रॅली आमी ठरयल्ली, त्या प्रमाणे सायलंट रॅली आमी केल्ली आसा प्रोटेस्ट. आनी मुखार कितें आसा प्लॅन? मुखार आमचो नेक्स्ट प्लॅन आसा आमचो की हेडक्वॉर्टराक वचपाची गुजरात आनी थंय प्रोटेस्ट करपाचो. गुजरात वचपाक? गुजरात. केन्ना पर्यंत वयतले? सो आमी 26 प्लॅन केल्लो आसा वचपाचो. सो ऑक्टोबर? 26 ऑक्टोबर. त्या प्रमाणे आमी थंय एडमिशन करतलो. कितले स्टाफ वयतलो? आमचो लोकल स्टाफ 160 सुमार आसा. सगळो वयतलो? सगळो वयतलो. गुजरात अहमदाबाद आसा. आमी 26 तारखेच्या ऑक्टोबर आमी प्लान केला थंय हेडक्वॉर्टरा कडेन एक व्हडलें डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचें. आनी थंय जे आमचे ट्रेड युनियन सेंटर ऑफ इंडिया जे सेंट्रल युनियन आसा त्या युनियना मार्फत ते एप्लिकेशन वयतले आनी तेंचो आमकां ते झाला फूल सपोर्ट मेळटलो अशें. फर्मागुडी GVM सर्कला कडेन कार आनी स्कुटरी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत प्रमिला नायक ही नर्स जखमी जाली. देखून तिका उपचारा खातीर GMCत दाखल केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय गाडयो फर्मागुडीच्यान फोंड्या वताल्यो. GVM सर्कला कडेन पावले उपरांत दोनूय गाडयांची एकामेकांक टक्कर जाली. ह्या अपघातांत स्कूटर चलोवपी बायल जखमी. फोंड्या पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. फर्मागुडी हांगसरल्या GVM सर्कल आसा त्या सर्कला कडेन
सोमार दीस सकाळी स्कूटर आणि कार यांचे मध्ये ॲक्सिडेंट जालो आणि जी स्कूटर चलोवपी आशिल्ली प्रमिला नायक ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत नर्स म्हणून काम करताली ती इंजर्ड जाल्ली आसा. तिका सद्याक ट्रिटमेंटा खातीर JMCन रिफर केल्ली आसा. फोंडा पुलिसांनी ॲक्सिडेंटाचो पंचनामोय केल्लो आसा. दोनूय गाडयो फर्मागुडीच्यान फोंडे एरिये वयताल्यो आनी सर्कला कडेन पावतनाच दोगांच्यो गाडयो टच जाल्ले कारणान ती बायल रस्त्यार कोसळून इंजर्ड जाल्ली आसा. जे GM सर्कल आसा ते सर्कलाचेर आज पर्यंत कितलेशेच ॲक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी कितले जाणांचोच बळी गेल्लो आसा. सो हांगा ह्या सर्कला कडेन लोकांची मागणी आसा की हांगा सिग्नल बसोवची म्हणून, पूण सरकारान अजून पर्यंत हांगा सिग्नल बसोवपाची तयारी केल्ली ना कारणान हांगा स्थानीक लोक सद्याक नाराजी व्यक्त करीत आसा. फर्मागुडीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. आयतारा साकोर्डे वाठारांतली ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेक पंचायत क्षेत्रांतल्या शिक्षण संस्थेक अर्थीक मजत करपाचो थाराव घेतलो. खर्चाच्या वॉचरा वयल्यान थळाव्यांनी प्रस्न विचारिल्ल्यान सरपंच संजना नार्वेकर हांणी ग्रामसभा तहकूब केली. मात उपरांत खर्चाचे वॉचर ग्रामसभेक सादर करतले अशें आश्वासन सरपंचान ह्या वेळार दिलें. मी जो शिक्षण संस्थेक जो पैसे दिता पळय तो कितें तुमचो पंच कितें अनपड मी कितें आसा? कित्याक प्रत्येक पंचायती तर्फे एक हें दिता फंड दिता तो ताका खबर ना काय? पळय कितें आसता न्हू, हांव क्लियर सांगता. म्युनिसिपलाच्या फंडा विशयी जो विशय आसा, पंचायतीचें एक बजेट जाता, ह्या लोकांक तें खबर ना. ताका एज्युकेशनाक आमी 50,000 रुपया दवरल्या आनी त्या प्रमाणे ज्याचें एप्लिकेशन येता ताका आमी फंड्स दिता. एज्युकेशन आसतलें, डिजास्टर्स मॅनेजमेंट आसतलें, मागीर आनी कितें हाका फंड दिवपाची प्रोविजन पंचायत बजेटान एप्रिलान बजेट ग्रामसभेकूच एप्रूव जाता. पूण पंचाक खबर आसना काय म्हणटा? आज तुमचो एक पंचाक अनपडपणां केल्याशी ताका खबर ना आसूं शकता, आसूं शकता ताका खबर ना आसता. ताणें अभ्यास करपा जाय. नवो पंच आसा तो. ओके. कंटिन्यू करता आणि नाजाल्यार टायम मेळना जाल्यार खंयची डेट ती तुमकां सांगता. ग्रामसभा एक सेकंड. ही जी ग्रामसभा आयज 5 ऑक्टोबराक जी तुम्ही अर्ध्या वाटेचेर जी उरली बिकॉज ऑफ अनसर्टनिंग आन्सर जी तुम्ही करपाक शकली ना, ती तुम्ही फुडल्या आयतारा करतले. जर करपाक ना आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. नाल्ल हो गोंयकारांच्या जेवणाचो एक म्हत्वाचो असो घटक जावन आसा. पूण हालीं तेंपार खेती आनी हेर रानटी जनावरांक लागून नाल्लाच्या उत्पादनाचेर स्पश्ट परिणाम दिसून येवपाक लागला. देखून माड हो कल्पवृक्ष आसून लेगीत आतां फक्त एक शोभेची वस्त जावन उरतली काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. हाचेरूच उपाय म्हणून दैनिक गोमंतक आणि सकाळ एग्रोवन हांच्या जोड पालवान शेतकार आणि नाल्ल तज्ञांक एकठांय हाडून खासा राष्ट्रीय नाल्ल परिशद घडोवन हाडटा. ही परिशद 10 ऑक्टोबराक इंटरनॅशनल सेंटर दोनापावला हांगा आयोजित जातली. या परिशदेत नाल्ल उत्पादक, शेतकार, शेतकी शिक्षणाची विद्यार्थी तसेच हेर अभ्यासक वांटेकार जावं शकतात. तेन्ना येतात न्ही तुमी या परिशदेक? नोंदणी करपा खातीर तुमच्या स्क्रिनीचेर दिल्लो QR कोड स्कॅन करात आणि सहभागी जायात. कृषी गांव उरपाचे दृश्टीन आमी आमचो जितलो प्रयत्न आसा तो आमी करता. कित्याक नेचर जें आसा पळय आमचें न्ही तें आमकां तातूंतल्यान भायर सरपा सारकें दिना. म्हणटकीर आमी आमगेलें जें कितें पयलींचें माडाचें किंवा सुपारेचो जो धंदो आसा तो मनांतल्यान कसो सोडूं शकना आमी. फक्त कितें जालां की गोंयकाराक सदचे जिणेंत